हांगा बरयल्लें आसा ताजी उतरां. इट इज बेटर टू लिव इन होप देन टू डाय इन फियर. हाचे खूब डीप इम्पॉर्टन्स आसा, डीप मिनींग आसा. आयज गोंयच्या लोकांच्या काळजांत उजो पेटुल्लो आसा गोंया सांबाळपाक. तशे खुबशे लोक आसा जे गोंया सांबाळपाक सोदता, बट भितरल्यान तांकां भिरांत आसा. सरकार एक्शन घेत, पुलीस त्रास करीत, आमच्या भुरग्यांचेर नोकरेचेर हात घालीत, हो भंय आसा. बट तांकांय खंय ना खंय भितर उजो पेटयल्लो आसा. वॉट डीड लेट श्री मतानी साल्दाना स्टँड फॉर? ताणें म्हाका बायोलॉजी शिकयल्ली जेन्ना हांव डॉन बॉस्कोन शिकतालो पळय तेन्ना. आनी तेन्नाचें नांव जाणो तो रांपणकारा खातीर खुबशे उलयतालो. जेन्ना आमकां शिकयतालो 5-10 मिनटां लास्टाक तो तें सांगतालो आमकां. जेन्ना वाडले कळून आयले, दीस वॉज इन अर्ली 80s. ताणें लढाय इन 70s स्टार्ट केली. आयज पळय कितें चल्लां ताजे उतरांचो आयज आमकां मिनींग कळटा. जे आमचे फॉर एक्झाम्पल फिशरीज डिपार्टमेंट ते आमचे आवय बापूय जाल्ले आसा. ताणीच फिशरमॅनाक डिवायड करून दवरलेले आसा. म्हणजे पळय जो फिशींग मिनिस्टर आसा, फिशरीज मिनिस्टर, तो मोठ्या मोठ्या लोकां बरोबर नॉर्वे बिर्मे सगळ्याक भोंवता. हातून दाखयता सगळे कॉम्प्रोमायज आसा. सो कोण पळयतलो? मे बी ताणें तें विजन पळयल्लें तेन्ना अशें जातलें म्हूण. आयज हांगा खुबशे आमचे फिशींग कम्युनिटीचे भाव आसात. हांव तांचे कडेन विनंती करतां, एकवट हाडया. आयजूच हांवें बाब वॉलेन्सियोक सांगलां आनी आमचे हांगा वडील आसा बाब आग्नेल, तांचे फुडल्यान हो एकवट आख्खे गोंयभर जावपाक जाय. कित्याक आयचे तर बजेट पयशी लेटस्ट बजेट दिलां ते 70% पळय दिलां ते डिफरंट टायप ऑफ फिशींग. कसलें केज फार्मींग, ऑल दॅट आर्टिफिशियल दीस. बट 30%च दिलां ल्हान फिशरमॅनाक, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक. तातूंत कितें जातलें म्हणजे हांकां काबार करपाचें सगळो प्लॅन आसा. हांगच्यान आमी एकवटान फुडें व्हरया. ताजे जे विचार आशिल्ले लेट श्री मातानी साल्दानाचे विचार फुडें व्हरया. दिस इज द ओन्ली वे. बिकॉज फिशींग कम्युनिटी जावं रेंदेर जावं आमचे दुसरे ट्रेडिशनल कम्युनिटी आर आयडेंटिफायड विथ द आयडेंटिटी ऑफ गोवा, अस्मिताय. एंड फिशींग कम्युनिटी प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमचे न्हंयो गेल्ल्यो आसा, आमचो जो शोरलायन आसा तोय काडून दिल्लो आसा एमपीटीच्या ताब्यात. फक्त नुस्तेकार भाव आनी भयणी आमच्यो हे गोंया सेव करूंक जाता. पोस्टले देव बरें. सर, खंय तरी मेगा प्रोजेक्ट्स आनी बाकीचे येता, हेचेरूय खंय तरी सध्या गोंयान मोठे प्रोटेस्ट चालू आसा. सो तुमचे हेचेर कशें कितें? पळय, आयज आमी तर हे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट ओपोज करता ताका एक कारण आसा. रिजनल प्लॅन म्हूण आसता आनी त्या रिजनल प्लॅनान आख्खे गोंयभर आनी बाकीच्या स्टेटूनय तांचे रिजनल प्लॅन आसा. आमचे स्टेट कोणूय तर गोंया तर म्हणीत, गोवा म्हणीत खंयच्या भायल्या गांवांक तांचे तकलेन कितें येता? आमचे हे ग्रीनरी, आमचे फॉरेस्ट, आमचे न्हंयो, आमचे नुस्तेकार भाव, तडेर आसा, व्हडल्या फामाद कांतारीस जावं आमचे बाय लोना जावं लेट आमचो आल्फ्रेड रोज, ते कांतारांनी सांगला कशे तडेर नुस्तेकार पाग्यार मारता, रांपण मारता. हे आमचे गोंय. सो ते आयडेंटिटी सांबाळपाक आयज आमचे पळय शेतां आसा, दोंगर आसा, ते सगळे कातरून पुरून मेगा प्रोजेक्ट येता. कोण आतां आमच्या गोंयकारां कडेन घेवपाक जाता? हांव चॅलेंज करता. गोंयकारां कडेन घेवंक जाता जाल्यार जायना. कोटींनी स्टार्ट जाता. एक प्रोजेक्ट येता पेडण्या टू कोलवाल्यात आमकां आयकूंक आयला 127 स्विमींग पूल येता. अरे हांगा लोकांक उदक ना पियोवपाक. 127 हे कोणा? हे आम सादारण गोंयकारांक न्ही, हे फक्त श्रीमंत लोक येता, भायर सावन येता. आमी जेन्ना दिल्ली पार्टी म्हणटा, दिस इज सिनॉनिमस. दिल्ली पार्टी सिनॉनिमस विथ द रिच पीपल. ब्लॅक ऑर व्हाईट मनी आमकां खबर ना, पण आमचे गोंयकार खंय वेतले? आयज आमची भुरगीं ल्हान आसा, ती वाडटेली, तांचे लगीण जातले, तांकां भुरगीं जातली, खंय वेतली? जमीन आसची ना. आमी दुसऱ्या गांवांत वेतले एज मायग्रंट्स. आयज आमी दुसऱ्यांक म्हणटा आमकां मायग्रंट म्हणटले. ह्या सरकाराक फक्त दयांचेर
तांच्या पट्टी बांधलेली आसा पयशांची. हांव हे लिडरांक सांगूंक सोदतां, हे पयशे 4 दिसांचे पयशे येता पयशे वेता. हे पसचे ना तुमकां, चोरयेचे पयशे. आमच्या लोकांक सांबाळपाक आनी स्पेशली फिशरमॅनांक सांबाळपाक एक प्लॅन आसपाक जाय. आनी प्लॅन तर ना, ही आमची लढाई चळवळ चालू उरतली. I'm João Barros Pereira. I'm Matani's neighbor and his very good friend. Today should be a happy day. It's his birthday anniversary. But when I look at his statue and I see those flowers, I get the impression even the flowers have become a burden. What was Matani? Who was Matani? He stood for honesty, sincerity, and for the welfare of the Goan people. So I appeal to the Goans not to shout Matani, 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 but to walk the talk and to stand and fight for the same values that Matani stood for. And let's not forget, he was a very loyal BJP person. एक मेसेज दिवपाक सोदता. बाब आमचो मतांनी चलतना आज सोंपोन गेल्यार सोंपलो 10 वर्सां जावन गेली आनी तेजो आज बर्थडे 76 वर्सांचो. आनी हे तेजे बर्थडे निमित्तान आमी सगळ्या गोंयच्या रांपोणकारांचो एकूच, तेच बरोबर आमचो कास्तार आनी हेर बाकीचे भाव ताका एक रिस्पेक्ट असो वीश करपाक फुडें खूब लागले. जेन्ना मातांनी पॉलिटिकान 2002 येयलो, तेज्या पयलो पॉलिटिक्स नासतना तो गोंयच्या पासत खूब आवडलो, झगडलो. एसीझेडाचेर झगडलो, मेगा प्रोजेक्टाचेर झगडलो, जुवारी फॅक्टरीचेर झगडलो, मेहता एक्सप्रेसचेर झगडलो. आनी ह्यो वस्तू वायट म्हणून ताणें लोकांक दाखोवन दिल्यो आनी थोडे बहुत ताणें फॅक्टरी लायलो, बंद केल्यो. आयज खरें म्हळ्यार आमकां दूख दिसता. आयज मातांनी मेले उबो रावन मातांनीक आमी सांगोन कांयशें दिसता. कुठोर आमची काळजांतली भावना आमी ताका सांगतात, तो कुयतोर रावन आमची आयकता. जेन्ना मातांनी वावुरलो पर्यावरण सांबाळपाक, मातांनी आवुरलो गोंयचें बरेपण हाडपाक, गोंया राखून दवरपाक, आनी तो पॉलिटिकान भितर सरतना ते एकूच विजन आसलें, तें म्हणल्यार गोंय सांबाळपाचें, गोंयकारांक राखून दवरपाचें, गोंयचे बारीक जनतेक वयर काडपाची, हेच तेजे मनांत आसलें. तेजे मनांत केन्ना येवंक ना आपूण कितले पयशे करतलो, आपूण केन्ना गिरेस्त जातलो, आपूण केन्ना बोंगले बांदतलो, केन्ना आपूण श्रीमंतान बसतलो, हे तेजे मनांत केन्नाय हाडूंक ना. गरीबपणान जियेलो, गरीबपणान काम केलें, गरीबपणान लोकांक सांबाळलें आनी गरीबपणान मेलो. आज मातांनी जीव आसतना हे वायट संघटनेक लागून तो आपल्या कुडींतल्यान दुकान दोड्यांतल्यान गळयतालो. आज तो मेल्या उपरांत तेजे वचम्यांतली दुकान गोट्टा आसतली. हे आज आमच्या गोंयांत कितें घडटा तें चोय. आज आमच्या गोंयांत भाव आमचे कॅप्टन विराटन सांगलां आमच्या कास्तारान, ते भाशेन ल्हव ल्हव करून मातांनी सांगतालो काबार जातले म्हूण, आनी आज तोय तें सांगता. आनी आज तो आमच्या बरोबर आसा. म्हाका दिसता मातांनीन तेजेर हात दवरला आनी मातांनीन ताका आशिर्वाद दिला. आनी जे मातांनी पळय काम करतालो तो आज व्हडले संघटनेन तोय काम करता. आनी म्हाका खात्री आसा मातांनी हाडल्यान गोंयांत तो सांबाळटलो म्हणून, आनी गोंयचे आमकां राखून दवरतलो म्हूण. ताणें आपल्या भाशणांत सगळें सांगलां. आमच्या रांपोणकारांक कितकोन एकवट सांबाळपाक जावो, कितकोन आमच्या रांपोणकारांक सांबाळपाक जाय, सगळे जण स्पोज केला. तेजे बरोबर हांव मागता सरकारा कडेन तेजे
मागण्यांतल्यान जर आमी तुकोडे मागतात आमचे बरेपण हाडपाक तुज्या हातीन आहा. आमची आज पासून गोंय फिशरमॅनाची आमची घरां आहा ती पुर्तुगेज तेंपाची CRZ भितर पडटा ती अजूनय रेग्युलर जायनाय. अजून रेग्युलर जायनाय. पूण आनी मेगा प्रोजेक्ट CRZ भितर तांकां सगळी फूल परमिशनां मेळटाय आनी तांकां आमचे झगडपाक आमी फेस करूंक पडटा. आनी जेन्ना आमी तर तेजे फुडो करून झगडपाक गेल्यार पुलीस ते आमचेर एक्शन घेता, पुलीस आमकां अरेस्ट करता आनी पुलीस आमकां सतायता. कित्याक आज पुलीस खातें प्रमोद सावंता कडेन आसा. आज गोंयभर पुलीस प्रोटेक्ट करून मेगा प्रोजेक्ट काम नेटान चलता. हांव मागता आज मातानीचे 70 जल्म दिसाक सरकारान तर तकलेन घेवचें आनी गोंयचें बरेपण हाडपाक आवडचें. आमचे लेट लिडराचो 76th बर्थडे एनिवर्सरी आसा आनी आयज 12 वर्सां जाली तो आमकां आयज सोडून गेलोलो आसा. पूण खंय ना खंय आमी जे मातानीचे कार्य पळय आसा, जे उतरां पळय आसा, आमी म्हाका दिसता मातांनी जे कार्य जे आसा, जे उतरां जे आसा, आमी स्वताच उगडास करता आनी तेणेन कशें शिकयलां मुखार वचपाक, आमी त्या पावल्याचेर म्हाका दिसता आमी मुखार वता. 1973 ही चळवळ स्टार्ट जाल्ली आनी अजून पासून ही चळवळ चालू आसा. आमी आयज पळयलेलें आसा की फिशींग कम्युनिटीक जे कार्य आमी केल्लें 1973 म्हाका दिसता आमची लेट लिडर मातानी सल्दाना मरीन रेग्युलेशन ऍक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन, गोवा पोल्युशन ऍक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन, कोस्टल रेग्युलेशन झोन स्थापीत जालो आमी झगडोन, अशें करून जायते ऍक्ट्स जे मतांनी लिडरशीप घेवन GREची आनी नॅशनल फिश वर्कर फोरमाची आख्खे इंडियेची पळय आमी जे मतांनी कोस्टल एरिया भोंवलो आख्खे इंडियेची युनिटी करपाक, ह्या युनिटीन आमकां गोंयचे फिशरमॅनाक इंडियेचे फिशरमॅनाक आनी इंडियेचे पर्यावरणाक जायतो फायदो जालो. पूण आयज आमी पळयता की फिशरमॅन आयज काबार जाता, फिशींग कम्युनिटी आयज काबार जाता. जे पर्यावरण राखपाचें, जे कोस्टल इकॉलॉजी, जी दुसरी इकॉलॉजी आसा ती आयज काबार जाता. आयज इन द नेम ऑफ सागरमाला आयज दोरयो व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा. नेम ऑफ सागरमाला आयज न्हंय व्हरपाची प्लॅनिंग आसा. आयज कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून आयज फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करता, कार्यावळा नोटीस येता, फायना नोटीस येता. पूण हे खंय ना खंय जे फिशरमॅन जे सेंचुरीज प्रोफेशन घेवन आसा, सेंचुरी ओल्ड प्रोफेशन घेवन आहा, खंय ना खंय डिस्प्लेस जाता. आनी आमचे तरणाटे जे फिशरमॅन आसा ते आयज हेका लागून आयज भायर वता. आयज कोण परत फिशिंगान वचपाक सोदना, कित्याक सरकारान फिशरमॅनाक काबार करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आयज कायदे पास केलेले आसा, LED लायट बॅन, बुल ट्रॉलिंग बॅन. आयज बायली बोट, मालपे बोट, रत्नागिरी बोट, सगळे बोट आयज भितर आमचे गोंयचे टेरिटोरियल बोटान येता. पण खंय ना खंय सरकार अजून पासून हिंगा फेल जालो आसा. आमकडेन अजून पासून मेकॅनिझम ना. जी फिशरीज डिपार्टमेंट स्थापीत जाल्ली टील डेट आमकडेन आयज मेकॅनिझम ना. इलिगल फिशींग नाल्यार इलिगल गियर्स और इलिगल जे रेग्युलेशन आसा पाडपाक ते अजून पासून आमकडेन सिस्टम ना. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता फिशरीज मिनिस्टर, आदलेय मिनिस्टर खंय ना खंय हितून फेल जालेले आसा. सो आमी सरकाराक घणघणीत विनंती करता की अशें चालू केलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 10-15 वर्सान गोंयान आनी इंडियेक एकूय फिशरमॅन नासतलो. आयज डीप सी फिशींग म्हणून आयज परवानगी दिता सरकार, लाखांनी सबसिडी दिता. हे डीप सी बोट्स हॅज टू बी रेग्युलायज्ड. जेन्ना 2000 आमी ट्रॉलर रेग्युलायज केले, तितलेच ट्रॉलर आसपा जाय म्हणून दोरयान. पूण तुमी आयज डीप सी फिशींग करून
डीप सी फिशिंग फीश काबार करतले पूण आख्खे तोडेक हा ते नुस्तें काबार करून हे सगळे डीप सी ट्रॉलर हे आख्खे गोंयचे आनी इंडियेचे फिशिंग काबार करतले. तशें भायले कंट्रीनी जालेले आसा. भायले कंट्रीनी डीप सी फिशिंग येवन सगळे फिशिंग काबार केलेले आसा. सो खंय ना खंय हे डीप सी फिशिंग रेग्युलेट जावपाकूच जाय आनी स्ट्रिक्ट मेकॅनिझम येवपाक जाय. सायज ऑफ फिश, पर्टिक्युलर टनेज रिस्ट्रिक्शन, नेट सायज म्हाका दिसता खंय ना खंय आतां येवचेच पडटले की फ्युचर ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री लुक्स व्हेरी ब्लिंक. आयज एमपीन सांगलेलें आसा की आख्खो कोटा बजेट कोटा ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट 70% गोज टू एक्वाकल्चर, मेरिकल्चर असले केज फिशिंग. कित्याक नुस्तें दोर्यान कमी जायत वयता पूण सरकार नुस्तें वाडोवपाक दोर्यान कांय काम करना. आतां 76 डेज बॅन गुजरात गव्हर्नमेंटान केलेलें आसा मॉन्सून बॅन. म्हाका दिसता खंय ना खंय गोंयच्या सरकारान मॉन्सून बॅन वाडोवपाचे प्लॅन करपाक जाय कित्याक नुस्तें कमी जायत हा. ह्या फाटी सीझन एव्हरी इयर सीझन इज गोईंग डावन. सद्दां सीझन सकयल वसता पूण अशेंच चालू जालेल्यार आमचे सगळे फिशरमॅन डिस्प्लेस जातले. आनी हांव लास्टली गोंयचे सीएमाक मातानीचे लेगसी पाडटा म्हणून हे सरकारान सांगलेलें. म्हाका दिसता खंय ना खंय ह्या सरकारान जे मातानीचे कार्य, जे मातानीचे विजन, जे मातानीचे चिंतप, जे मातानीचे पर्यावरण राखपाचें पळय काम आशिल्लें हे राखपाचें काम हे गोंयचे सरकार करपाक जाय. कित्याक एक सायड पर्यावरण डिटोरेट जायत हा, एक सायड ग्लोबल वॉर्मिंग वाडीत हा, दर्यो भितर येयत हा आनी सरकार एक सायड डिस्ट्रॉय पर्यावरण करीत हा. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय फ्युचराचे चिंतून सद्दां मातांनी म्हणटाले वी हॅव टू थिंक ऑफ द फ्युचर. सो हे फ्युचर चिंतून आयज आमी कितें बरें करपाचें काम हे गोंयच्या सरकारान करपाक जाय.